तुम्ही आज एसपीक मेळपा आयिल्ले मीटिंग आशिल्ली कितें आशिल्ली ती गाडी म्हाका स्पेशली काल पुलीस स्टेशनावेल्यान फोन आयिल्लो की आता दिवाळी येवपाची आसा आनी सगळें वातावरण व्यवस्थीत उरचें सगळ्याक पिसफुली सगळ्यो गोष्टी दिवाळी इज अ फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेशन आमचे तेन्ना शांततेन सगळें व्यवस्थीत जावचें कोणा मदीं कांय मिसअंडरस्टँडिंग्स जावची न्ही आनी सगळ्यांनी मिळून मिसळून दिवाळी सेलिब्रेट करची पिसफुली सगळें वातावरण उरचें म्हणून पोलिसाचे तर्फे दे आर डुईंग अ वंडरफूल एफर्ट म्हाका दिसता ते सगळ्यांक आपूण तांचे कडेन बरो डायलॉग्स तांणी हें केल्लो आसा वेगळे वेगळे समाजाचे वेगळे वेगळे ऑर्गनायझेशनाचे लोक तांणी म्हाका दिसता पुलिसेन आपयल्ले डायरेक्ट प्रत्येकाचे तांणी मत जाणून घेवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आमकांय तांणी विचारलें आमी आमचे तर्फे जी कितें सजेशन्स जाय ती सजेशन्स आमचे तर्फे आमी सगळ्यांनी दिल्लीं आसात सो आय थिंक पुलीस इज डुईंग अ वंडरफूल जॉब आणि स्पेशली आमचे एसपी असतात डीवायएसपी असतात सगळे वेगळे पीआय असतात आणि सगळ्यांनी आतापर्यंत ज्या तरेन शांतता व्यवस्थित मेंटेन करपा खातीर जे प्रयत्न केल्ले आसात आय रियली कॉंग्रॅच्युलेट द एडमिनिस्ट्रेशन पुलीस आनी सिस्टम हांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी सगळ्यांक आवाहन करता की सगळ्यांनी बरे भशेन दिवाळी सेलिब्रेट करची आणि सगळ्यांक खूप लोकांनी हे दिल्लें आसा की फॉर एक्झाम्पल पयलीं कश्यो पीस कमिटी आशिल्ल्यो तश्यो पीस कमिटीज आसच्यो मिसअंडरस्टँडिंग जावचें न्ही काही आउटफिट्स आसात काही ऑर्गनायझेशन्स आसात जे कोण कितें रॉंग करतात तांचेर पुलिसेन आपले इंटेलिजन्स वाडोवन सर्वेलन्स जावं किंवा जे पळय पेट्रोलिंग आसता हे पेट्रोलिंग वाडोवचें आनी जे कितें पळय अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट जे जावपाक शकतात आनी ज्या इन्सिडंटाक लागून शांतता भंग जावपाक शकता अशे इन्सिडंट जावचे न्ही म्हणून जे कितें करपाची गरज आसा हे वेगळे वेगळे सजेशन्स सगळे वेगळे वेगळे जे लोक आयिल्ले पुलिसानूच तांणीच आपयल्ले कोणाक सो जे जे कोणाक तांणी आपयले प्रत्येकान आपले तर्फे हे दिल्ले आसात सजेशन्स दिल्ले आसात आतां फुडें पुलिसेचेर आसा की तांणी कशा प्रकारे हाजेर फुडें पावल घालचें पूण आतां पर्यंत ज्या तरेन पुलिसेन हँडल केल्ल्यो आसात सगळ्यो गोष्टी म्हाका दिसता इट इज रियली गूड आनी बॅलन्स प्रकारान सगळे गोष्टी हे केल्ले आसा आय कॉंग्रॅच्युलेट द पुलीस ऑल्सो आनी फुडलो येत्तो काळ जो आसा ह्या येत्या काळान खूब लोक प्रयत्न करतले इन्व्हेस्टिगेट करपाचे की खूब लोक प्रयत्न करतले आमकांय खबर आसा की 4 म्हयन्यांनी इलेक्शन आसा इलेक्शनाच्या पार्श्वभूमीचेर आपली पोळी भाजपा खातीर खूब लोक पड्ड्याच्या फाटल्यान रावनूय प्रयत्न करतात की वातावरण चिगळचें ह्या सरकाराक ब्लेम करपाक मेळचें अशे तरेचे प्रयत्न चालू जातात ह्या सगळ्या गोष्टीचेर खरेंच जो पळय सामान्य नागरीक आसता ह्या नागरिकांक खंयच डिस्टर्ब जावचें न्ही ह्या नागरिकां मदली शांतता भंग जावची न्ही आनी प्रत्येकाक एक सेन्स ऑफ सिक्युरिटी निर्माण जावची म्हणून पुलिसेन जो हो एफर्ट केल्लो आसा इट इज रियली कमेंडेबल कोण कोण आशिल्ले आयज मिटिंगाक आमचे एसपी जे आसा आमचे साऊथ प्लस डीवायएसपी तिनूय पीआय आमचे भारतीय जनता पार्टीचे स्पोक्सपर्सन सरमत आमचो जिल्हा उल्हास तुयेकर आमचो सत्यविजय नायक तसोच आमचे मजिदीचे डिफरंट जे अध्यक्ष आसा तांकां सगळ्यांक आपयल्ले आनी एसोसिएशनाचे जे लिडर्स आसा ते एसोसिएशन चलयतात तांकां आपयल्ले सगळ्यांक आनी हेजो एकूच उद्देश आसा एसपीन जो आसा आपोवपाचो एकूच उद्देश आसा की परवा जेन्ना दिवाळी आसा आनी गोंयांत जे आसा एक वातावरण जे आसा इतली वर्सां जाली बरेपणान जे आसा वातावरण चलयता आमची जी जामा मस्जिद आसा पयर थंय एक इन्सिडंट जालो तो इन्सिडंट आमचे सारके हेजो आमी निश्चयत करता की असलो इन्सिडंट लायफान केन्नाच आमी धाकल्याच्यान व्हडले जाले आनी असलो जो आसा इन्सिडंट्स केन्नाच पळोवना हें असलें वातावरण गोंयांत अशें जावचें न्हू म्हणून एसपीनूय जे आसा आपोवन हाडटा आनी हेजो एकूच मेसेज आमी दिवंक सोदता दिवाळेचे तर्फे की आमी कशे हिंदू भाव मुस्लिम्स आनी कॅथलीक कम्युनिटी गोंयांत कशे धाकल्याच्यान व्हडले मेळून जाले वांगडा खेळ्ळ्या वांगडा जेवल्या वांगडा आमी प्रत्येक गजाली आमी वांगडा केल्या सगळ्या भुरग्यांनी पण आमी डिफरन्शिएट्स केन्नाच करूना आनी थोडे जे आसा इन्स्टिगेट करून खंय तरी सरकाराक बदनाम करपाचो आयज जो आसा प्रयत्न चल्लेलो आसा आनी ताका लागून पुलीस एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा हें बरें काम करपाक लागला सगळे वेवस्थीत जाग्यार घालपाक लागले सगळे प्रकरण जे आसा करून आमी एसपीक जे आसा तेंच सांगलां की तुमी यू आर डुईंग वंडरफूल जॉब
आमचेय समज कोणी रॉंग कोणी करता जाता तुमी जे आसा तेंचेर एक्शन घेवचें आनी कोण जे आसा इन्स्टिगेट करता कोणाकूय हेय जे आसा तुमी कंट्रोलान हाडचें आनी गोंय जे आसा आनी गोंयकारपण हें गोंयान सांबाळपाची गरज आसा आनी आमी जी इतली आमची पद्दत जी चलोवन येयल्या पुर्तुगेज टायमांची की आमी सगळे मेळून जे आसा कशे पुर्तुगेजाक आमी कशे भायर घातलेले सगळे जाती आनी धर्माचे लोक एक जावन ही सिस्टम जी आसा मुखार पसून जी आसा कायम दवरपाची गरज आसा सो हो मिटींग करपाचो एकूच उद्देश आसा आमी सगळे आज परतून मेळ्ळे आमचे सगळे हिंदू भाव तांकांय आपयल्लो ताणें RSSचे प्रचारक जे आसा तांकांय ताणें आपयल्ले तेय आयज येयले तेमी आपले विचार मांडले आमी तेंच्या विचाराक सहमती व्यक्त केली आमी तांकां सांगलें की तुमी जेन्ना आमकां खंय उलो मारतले आमी तांकां हे एश्युरन्स दिलें की जेन्ना कोणूय कसले आमचे हिंदू भावांचे सेंटिमेंट जे आसा दुखयतलो वी ऑल वील सपोर्ट तेजे अगेन्स्ट कोण समज आमची देशाचे अगेन्स्ट कोण काम करतलो आमी सगळे एक जावन ताका देशाचे भायर घालपाक आमी सगळे तयार आसतले म्हणून कित्याक देश जो आसा हो आमकां पयलो आसा आनी देश प्रेम आनी गोंय प्रेम हेंचे पयलीं आसा आनी ताका लागून आमी सगळे एक जावन आसा आमचे गोंय आनी गोंयकारपण जे आसा आमी सांबाळटले हें आमी एसपीक सांगलां आनी Today we have conducted a number of meetings with people from both the communities, and I want to reassure people that effective steps have been taken to ensure that peace and harmony is maintained in the area. We are taking other measures and steps also to ensure that unsocial elements should not be able to create any kind of nuisance in the area, and we will make sure that no untoward incident happens in the area. I request people not to believe any rumors or to spread misinformation. If somebody has any doubt, they are always free to contact local police, PI, the DOSP or the SP. And I request assistance of people that they should not believe rumors and they should help and they should contact police for any clarification. These meetings are a part of various measures that we are undertaking to ensure that peace and harmony is maintained. Thank you. So, police force will be deployed at the... Yes. As I said, these are parts of various measures. We have deployed police in the area of Rundamol, and besides the static police, there will be patrolling and area domination by local police. And no kind of incident or no kind of any type of nuisance will be tolerated.